आगारवाडे चोपडे हांगासर आहा जे चोपडेकर मेमोरियल हायस्कूल एकूच गव्हर्मेंट हायस्कूल आमच्या मतदारसंघात आसा आणि ते 60 वर्सां पयलींच्यान रिन्युवेशनाची गरज आसली आणि जेन्ना हांगासले स्थानिक म्हणजे PTA कमिटी हो तेंची जे स्टाफ आहा सगळे इन्क्लुडींग प्रिंसिपल पयलींचो हेडमास्टर आसलो तोय फॉलोअप करतालो तेंच्यांनी जेन्ना हे नोटिसीन हाडून दिले की हे रिन्युवेशनाची खरीच गरज आहा म्हाका जेन्ना 2-3दा हांव इन्स्पेक्शनाक येयला तेन्ना ते फॉल सिलींग पडलेले क्रॅक गेल्ले हे खुबशे गोष्टी आसले आनी जेणे करून हांगासली स्थानीक भुरगीं सगळीं हांगासर शिकोंक येतात आनी त्या रिन्युवेशनाची खरीच गरज आसली त्या प्रमाणे हांवें एसेंब्लीनूय मांडलेले आनी ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे कमिटमेंट दिले ते आयज फुलफील केला आमचे आनी ते रिन्युवेशन आतां सुरवात केल्या टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 1,20,00,000 आहा आनी आयज काम आमी सुरवात करतात धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हे बेगिनात बेगीन आमकां गव्हर्मेंट स्कूल जे आहा ते रिन्युवेशनाक तेंच्यांनी इमिजिएटली कामूय करून दिल्ले आसा तशेंच PTA मेंबर जे कंटिन्युअसली फॉलोअप करताले तशेंच स्थानीक हांगासले जे तेंचे इमोशन एटॅच आसले ह्या स्कुला कडेन आनी त्या प्रमाणे हांगासर आमी हे स्कुलाचें काम सुरवात केल्लें आहा आयच्यान आनी एश्युअर करता की जे स्कूल स्टार्ट जावच्या पयलीं क्लासरूम्स आहा ते सगळ्या भुरग्यांक बेगिनात बेगीन मेळटले जे इलेक्ट्रीक काम घेवंक नसले ते घेवपाक लायला सो ते इलेक्ट्रीक कामूय जातले सो मॅक्झिमम जाता तितले हांगासर जे नेसेसिटी आहा नीड आहा ह्या स्कुलाची ती डेफिनेटली कंप्लीट आनी फुलफील जातली मागतात तुमचे कडेन की तुमी मॉनिटर करपाचे सगळ्यांनी आनी तुमी थंयसर रावन सगळें काम आमची हेडमिस्ट्रेस नवीनूच येयल्या आनी आमच्याच मतदारसंघाची आहा आनी ती म्हाका दिसता बऱ्या पैकी हांगासर लक्षय दिता आनी ती सगळे हँडलूय करतली ताका तिका रिक्वेस्ट करता आनी परत एकदा थँक्यू म्हणटा एंटायर PWD डिपार्टमेंटाक तशेंच आमच्या PWD कॉन्ट्रॅक्टरांक तशेंच देवस्थान कमिटी जेंचे देवस्थानाची जमीन ती तेंच्यांनी पयली स्कुला खातीर स्थानीक गांवाच्या भुरग्यां खातीर हे स्कूल इन्स्टिट्यूट उबे करून दिवपा खातीर तेंचो हातभार आसा आनी तेंचो सदांच सपोर्ट आहा तेका लागून तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा सरकारी माध्यमिक विद्यालय आगरवाडा जे चोपडेकर हे स्कूल आज जवळ 60 वर्सां कंप्लीट जाल्या आणि ह्या इस्कॉला खातीर आमी जवळ ही मागील 3 वर्सां आमच्या PTA आणि SMC मेळोन आमी खूब खटपट केल्या स्कुलानूच न्हू भाई कडेन सुद्दां आमी खूब फावटी पावल्या आनी भाईनूय आमकां 3 वर्सां फाटीं एक आश्वासन दिल्लें की ह्या स्कुलाचें आमी कितें ना कितें तरी बरें कितें तरी करया म्हणून त्या प्रमाणे 2 वर्सां फाटीं एक जवळ वर्स जाला विधानसभेन सुद्दां भाईन हो प्रश्न हे करून शाळे खातीर मुख्यमंत्र्या कडून सुद्दां आश्वासन घेवन बेगीतल्या बेगिना करून घेता म्हटलें जो थोडो कितें उशीर जालो कागदोपत्री उशीर जातात खरो पण आयज खरोखरच आयजचो एक खरोच उमेदीचो एक क्षण आसा की आयज ह्या शाळेचें जें दुरुस्ती बांदकाम आसा ते आयज ते शुभारंभ जाता आनी भाईच्या हातीन जाता हे आमकां एक खूब आनंदाची गोष्ट आसा तेन्ना आमी भाई कडेन मागता की हे काम जे सुरू करता ते मॅक्झिमम म्हणजे एक 3-4 म्हयन्या भितर हे तेणी सोंपोवचें आनी आमच्या पालकांक एक खुशीचें वातावरण दिवचें कित्याक फाल्यां जुनाचो म्हयनो आसा त्या जुनाच्या म्हयन्यान भुरग्यांक जास्त प्रॉब्लम फेस करूंक येवचे न्हू शक्यतो आमी 1-2 म्हयन्या खातीर भाईनच खंय तरी आमकां अरेंजमेंट करून दिवची त्या खातीर भाई कडेन मागता जे 2 शब्द आपूण सांगचे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.